Kharewado अशेंच न्हू आतां एक्चुअली इफ यू सी आमी 2019 कावन्सिल आमची मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिल आमी एक रेजोल्यूशन गेल्ले विथ रिगार्ड्स टू द CZMP प्लॅन 2019 नोव्हेंबर एंड वी तेन्ना त्या टायमार आमी डिक्लेअर केल्ले इंटायर फ्रॉम बायणा आमकां एक्चुअली आमचे 25 वॉर्डांतले 10 वॉर्ड एक्चुअली इफ यू सी आमकां बे लागता. इट स्टार्ट्स फ्रॉम बायणा सोन इट कम्स लायक दीस रावंड येता खारेवाडा लागता वोडांत लागता अप टू चिकाली वाडे. सो कितें जाता that those areas were declared as fishing villages. आमचे ट्रेडिशनल फिशिंग कम्युनिटी आहे बायणा आसूं हारेवाड्यार आसूं सगळे आहे. नाव दॅट प्लॅन वी वर वन ऑफ द फर्स्ट काउन्सिल्स टू अप्रूव द सेम. दॅट वॉज वन पार्ट. आता जे CRZ जे ॲक्ट आहे पळय 1991 अँड देन 2011. सो इफ यू सी देर इज अ पर्टिक्युलर क्लॉज 6D clause gives protection to the traditional residents of that area who are in the traditional occupation of fishing and others who were there. So their houses, that 6D gives them that power, their houses to be regularized. हिंगा आज काउन्सिल मिटींग आसलेली तो पॉयंट आमी रेज केला की तांकां फिशरमॅनाक बायणा टू वाडे त्या फिशरमॅनाक तेंची घरां रेग्युलरायज करपाचें. फिशरमॅनाचे तेंचो कायदो आसा की तांकां फिशींग करून वयताय ते रातचे वयताय एनी टायम वयताय सकाळीं वयताय रातचे वयताय तेंची घरां थिंगा आसपा जाय कित्याक तांकां फाल्यां कितें तेमी होडी तेमी एंकराक आयली ती होडी समज कितें जालें तुफान जालें तें होडी वयर काडपा बऱ्या पडटा घरां तांकां रेग्युलायज करपाची कित्याक ती फिशरमॅनाची घरां थिंगाची आसपा जाय तांकां आनी खंय आसूंक उपना कित्याक तांकां बेगीन वचून ती होडी तुफान जाली फाल्यां होडी वयर बी काडपा बऱ्या पडटा. ह्या वर्सा आमी पळयलां की खंय तरी आमी ट्राय केले ज्वारी कडेन आमचो जरी एप्रूव्हल आशिल्लो तरी मेंटेनन्स खंय जायनाशिल्लो आनी आमी कंटिन्युअस प्रयत्नान आशिल्ली की खंय तरी गार्डन्स बरे तरेन डेवलप जावची कित्याक ती एंट्री पॉयंट आसा वास्कोचो स्वतंत्र पार्क आनी बुरशें दिसतालें म्हणून आमी एक प्रपोजल ऑनरेबल MLAन एक प्रपोजल घाल्लो की गार्डन्स ब्युटिफाय करपाक कॉर्पोरेट सुवर्ण बांदेकर आसा तांणी हाज्या पयलीं वास्को खातीर काम केल्लें आसा. सो ताज्या खातीर तांणी प्रपोजल घालो म्युनिसिपालिटी कडेन लेटर घालें दॅट दे शोड देअर विलिंगनेस टू डू बोथ द गार्डन्स आनी खंय तरी ह्या गार्डनाचेर रेजोल्युशन पास जालां की दोनूय गार्डनां तांकां करपाक दिवची म्हणून आनी आमी आमची सजेशन्स दितली कशें आसा तें कित्याक आज म्युनिसिपालिटी कडेन फंड्स ना खंय तरी CSR एक्टिविटींतल्यान बरे भशेन ही गार्डन्स डेवलप जावन खंय तरी वास्को खातीर एक दोन बरे स्पॉट्स तयार जावचे होच एक वस ताचे सरकार कावन्सिलर आशिल्ले तेन्ना करून घेतिल्ले ऑलमोस्ट 1.5 वर्स पयलीं ते खंय तरी ओपन करून तातूंत कितें बारीक इलेक्ट्रिफिकेशनाची कामां उरल्या ती एकदां कामां जाली की 53 वेंडर्स ते हॅव आयडेंटिफायड तांकां पावसा पयलीं ह्या नव्या मार्केटान शिफ्ट करून खंय तरी हो जागो खाली करचो म्हणजे खंय तरी ट्रॅफिकूय थंय इज जातलें आनी लोकांकूय त्रास जावचो ना तशेंच त्या वेंडर्सांकूय त्रास जावचो ना म्हणजे तांकां भितर क्लीन एका बऱ्या एनवायरमेंटान बसपाक मेळटा. घातले की अंडर CRZचे कॉलेज एक 6D म्हणून एक त्या पॉयंटा प्रमाणे जे कोण रेजिडंट्स ते रावता फिशरमॅन तांकां रेग्युलरायज करूं शकता म्हणजे आमचें रेजोल्युशन जाय म्हणून तो एक आमी रेजोल्युशन घेतलेलो आसा तो एक मेजर आसा. हेच्यावन चड मेजर म्हणटा तो हांगा गार्बेजीचो इशू आहा. आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता आमच्या चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सनाक हेका दोगांयक हायकोर्टानसून नोटीस येयलेली आसा की हेंच्यांनी हांगा जे मॅनेजमेंट गार्बेज आहा पळय तो सारको मॅनेज केल्लें ना. हांगा गार्बेज मिक्स गार्बेज जाता वेट आनी ड्राय सारकें जायना. सो हेका लागून हो एक आमी एक टॉपीक घेतलो चीफ ऑफिसरान आमकां मांडलेलो आसा की हांगा जे आहा ते आमी टॅक्स आहा पळय गार्बेज टॅक्स आहा ते हावस टॅक्सान एड करपाचे आनी जे एक्झिस्टींग जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते आमी ओपन टेंडर करपाचो ज्या कारणान ते कोण येतले पळय तांकां आमकां कंडिशन घालूं शकता आमी 2-3 अशे कंडिशन्स आसा. सद्या तेंच्यांनी गार्बेज कलेक्टर जे आसा पळय ते तेंचे युनिफॉर्म घालिनात. तेंचे कडेन कितले एका वॉर्डान कितले गार्बेज कलेक्टर आतां आमकां खबर ना रिकॉर्ड ना आनी आमचे रिक्वायरमेंट कितले आहा ते खबर ना. हे सगळे आमची स्टडी करतले आमचे टॅक्निकल सेक्शन आनी त्या प्रमाणे आमी ते टेंडर करपाचो थरयला. त्या कारणान आमकां गार्बेज कलेक्शन आहा पळय ते परफेक्ट जातलें हें म्हाका दिसता. आनी दुसरो म्हणजे तो टॅक्निकल सेक्शन आमचे म्युनिसिपल टॅक्निकल सेक्शन जे आसा पळय ते सद्या जी जे तेंचे वर्कींग आसा फॉर एग्जाम्पल NOC दिवप किंवा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवप हे तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन करप. आमी लोकां मेरेन आमी पावपाक जाय. हांगा ज्या मिनिमम बारीक हावस टॅक्स आनी NOC फॉर वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी आसा ही आमी प्रायोरिटी दिवपाक जाय. आमी एक टायम बाउंड मागला जाता तितले बेगीन तांकां दिवपाचें म्हणून. हांगा खंयचे तरी एक क्लास म्युनिसिपालिटी आहा सगळे तरेचे लोक आहा. हांगा सगळे कडेन लिगल घरां ना पयलींसून आसा इल्लिगल घरां आसा
आयज तांकां समज हावस ते वॉटर कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी जाय जाल्यार तांकां आमी प्रॉपर डॉक्युमेंट्स मागता प्रोवायड करूं शकना ते खंयचे तरी आमी ते आनी जे NOC फॉर वॉटर कनेक्शन किंवा इलेक्ट्रिसिटी बील हे कितें गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट लिगल डॉक्युमेंट न्हू आमकां रेव्हेन्यू जनरेट करपाक लागून हे आमी करपाक लायलेले आसा आसलेलो असो की CRZ 2001 जो आमचो एक्ट आसा जो सेंटरान पास केल्लो आसा तेजेर एक पॅरा 6D म्हणून आसा आनी तेजेर जी ड्वेलिंग्स एक्झिस्टींग बिफोर 1991 जेन्ना पयलो CRZ 1991 एक्ट एनॅक्ट केल्लो ती घरां रेगुलरायज करपाचे पावर्स जी आसा पळय न्हू ती करूंक मेळटा. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा की खारेवाडाच्या घरांची खारेवाडा आसूं न्ही बाकीची सगळीं घरां आसली सुद्दां न्हू तेंची सुद्दां घरांचेर एक टांगती तलवार कशी आसा ती केन्नाय मोडपाक शकता. सो अंडर दीस एक्ट तांकां तें प्रोटेक्शन मेळिल्लें आसा. सो आमी रिक्वेस्ट आयज करपाक येयल्ले की तांकां अंडर दॅट प्रोटेक्शन तांकां आमची ती घरां सेफ करूंक मेळटा. सेकंड इश्यू जो आसा तो सगळ्यांक खबर आसा की मेजर पोर्ट ऑथरायझेशन बील ते म्हाका दिसता आमी गोंयकार म्हणून पळोवपाक वचत जाल्यार ते आमकां खूब म्हणल्यार डेंजरस कशें पळोवपाक जाता. हितून भितर कितें जाता की MPT रायट फ्रॉम बेतूल फ्रॉम सावथ एंड टू हांगासर आमचो फोर्ट नॉर्थ गोवाचो तो एंड पर्यंत MPT म्हणटले फाल्यां की ती प्रॉपर्टी आपली म्हणून. जालां कितें की MPTन ह्या घरांचेर केस घातलेली आसा म्युन्सिपाल्टीन डेमोलिशन ऑर्डर पास केल्ली. आतां जेन्ना ट्रस्ट जातलेले तेन्ना तेंचे इतके चलतले जेन्ना आतां तेंची ऑथॉरिटी जातली तेन्ना तेजे पावर्स अनलिमिटेड आनी विथ मेजर पोस्ट ऑथरायझेशन बील आसा दे वील बी इनविन्सिबल. आमकां तेंचेर अजिबात कंट्रोल कांय उरचो ना. सो एक गोंयकार म्हणून आमचो एक रिक्वेस्ट आमच्या सरकाराक की हे जे मेजर पोस्ट ऑथरायझेशन बील आहा तितूंतल्यान MPT आहा हे काडचे मेजर पोर्टसून काडचे जेणे करून हे सगळे जे आसा पळय न्हू हे आमी सेफगार्ड करून उरतले आमची नुस्तेकारांची घरां सुद्दां सेफ उरतली. म्हापसा म्युन्सिपल मिटींग एक मेन मुद्दो म्हटल्यार आयज आमचो गार्बेजीचो मुद्दो आसलो आनी तो मुद्दो आमकां एकदम सिरियसली घेवचो पडलो कित्याक लागून आमकां ऑनरेबल हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्ल्या त्या प्रमाणे आमकां तो आतां जो वेट वेस्ट येता तो आमी डंप करपाक जायना येता तो वेस्ट डिस्पोजल करपाचो. ताका लागून ह्या मुद्द्यार बरोच डिस्कशन जालें आनी आमी DMAकूय हें केल्ल्या की आमकां जाता तितलो हे आमकां सपोर्ट करपाक लागून आमी तेंचे इक्विपमेंट मागला ते बेगींतल्या बेगीन पास करपाचे सो दॅट की आमी ते गार्बेज येता ही डिस्पोजल करपाक हे करतले. ऑनरेबल हायकोर्टान कितें म्हटलं की म्युन्सिपाल्टी फेल जाता खंय तरी गार्बेज डिस्पोज म्युन्सिपाल्टीन स्ट्रिक्टली घेतला की डेली बेजीस जो गार्बेज येता तो आनी हेच्या फुडें डंप करपाचो ना आनी तो गार्बेज डेली हेचेर डिस्पोज करपाचो. ताका इक्विपमेंट्स बी मागयले एडिशनल कितें हय मागयला आमी कित्याक आतां 10 TDB तो आमकां ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो आहा प्लांट सँक्शन जाल्लो आहा तो 10 टन जर हे जाल्लो जाल्यार आमी 10 टन आनी उरता ताका लागून आमी ऑलरेडी ऑर्डर केल्ले आहा ते जर पास जाले जाल्यार आमकां एक 5 टनाचो प्रॉब्लम उरलो तो बी आमी सॉल्व करतले. रेंट बायक रेंट काराचे आमी नोटिफायड केला की पार्किंग एरिया करपाचे म्हणून सटन हेका रेंट बायक ना जाल्यार रेंट कार हेका लागून आमी हे घेवंक ना. सटन मार्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सील ज्युरिडिक्शन जे आमी पे पार्किंग करतले त्या एरियान नोटिफाय करून आमी ती एरिया पे पार्किंग करपाची ठरयला. NOC फेक NOC आनी क्रायमाक की कोणाक तरी केस दिले अशें सिओनूय म्हटले तेजेर मातशें हायलायट कर. ती फेक NOC म्हटल्यार ती आमच्या म्युन्सिपाल्टींतल्यान NOC फॉर वॉटर कनेक्शन ही आमच्या नदरेक हाडून दिला की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान ती फेक आसल्या कारणान ते आमी जे कोण एजंट आहा तेंच्यांनी कितें तरी करून ते फेक NOC केल्या भितर आमचे ME सायन मारल्या आमचो म्युन्सिपाल्टीचो स्टॅम्प मारला आनी ते आमकां हे करपाक लागून ते आमी क्रायम ब्रांचाक हे केल्ल्या अशें CO म्हणटालो मिटर.